Vidi sorria veta, Gusha kai sotto smacati tolia, Deva civis pastorona veta, Deva civis pastorona veta, Tu sos varmo cergal, Tu visvashi mon koroi, Tu chao che dong raji, Tu in makawata koi, Deva chivedi sori aveta, Kusha kai sotos makati tolia, Deva civis pastoron aveta, Deva civis pastoron aveta. आयज हे मिसाचे भेटेंत रोमार करून आमची काना कोना डिनरीची फिरगोसकारां आयिल्लीं आसात. करीत भाशेन तांचे आनी तुमा सोमेस्ता पासत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बावा भयणांनो, वेगवेगळ्या घोडणांनी आमकां क्रिस्ताचो अनुभव मेळटा आनी होच अनुभव आमच्या जिविताचे चालीक क्रिस्ताक गोवाय दिवूंक आमकां बोळान भरता. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा हीच चिंतना आमी नियाळटाना जायत्यांनी क्रिस्ताचो अनुभव आपल्या कोश्टां आनी दुमाळ्या वरवीं घेतलो. जेजूक गोवाय दिवूंक आपले रोगोत वारोयल्या एलेक्झांड्रियाच्या बागयोंत कातारिनाची परब व्हडा दोबाच्यान आमी ह्या पवित्र जाग्यार समोर ओपतांव. आमच्या धर्म प्रांताचें हें महादेव मंदिर तिका भेटयला आनी ह्याच पासत आमचो बावाट जिवाळ सांबाळूंक आमी तिची विणवणी मागतांव. तिच्या आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे विणवणे आमच्या दुखी कोश्टांक जेजूक विस्वाशी रावूंक आनी सगळे सुवातेर ताकाच गोवाय दिवूंक देवाची कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया. प्रतीक्षा म्हजी भाव भयणो, आमचे गोंयचे साहेबाच्या नोवेनाचे दुसऱ्या दिसा काय बरो विशय घेतला. क्रिस्ताचो अणभव आमी घेतला, ताचे गोवाय आमी म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, सगळ्यांक आमकां क्रिस्ताच्या मोगाचो अणभव आसा. एलेक्झांड्रिया हिची बागयोन कातारीन जिची आयज दोबाजीक परब आमी करता, तिणेंय ताचो मोग अणभवला आनी ह्या मोगाची कुणां ह्या आमच्या आंगार आसलेलें आगोश्ट तांबडें आपलें जिवीत भेटयलां. तर प्रितीच्या म्हजे भाव भयणो, तुका मेवलेल्या अणभवा वरवीं तुजें जिवीत कोऱ्यांनीच तुवें जेजूक भेटयलां काय? नियाळ करात. चुकल्यात जाल्यार बोगसणे मागून घेयात. काड संतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदात देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयो सदांच वारमरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवाक उंचोर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपोदवेदारा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तू बाबाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोरपोदवेदार आनी भोव दयाळ देवा भाग्योंत कातारीन तुजे रोग साक्षिणीन आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जैताचो दीस समोर उमतना उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मनाच्या फासाचेर आनी ताळण्याचेर मरोपर्यंत जैतिवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिवचे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजभोट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली ते एक नोश दिसलें. ताचे मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशी सोजमुली पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवोशान बोल्ल्यांत तांची काळजां. थोडेच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसाक ती सगळी परचोळीच जातली आनी उशेलांतली किट्टा पोरी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी पोरजाचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोद सोजमतली. ताका विस्वाशी रावतात ती
ताची सोबे मोगान जेयतली कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपां आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतोरें. आतां देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायोन जातलो. अनेकदा म्हणुया. सियोनाच्या गुलामान सोर्वेस्पोरान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब. अनभावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सोर्वेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सोर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशें आमचे गुलामाक परतून हाड सोर्वेस्पोरा. रोडण्या दुकानी वोपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. जबाब. वेता वेता दुकाबरी चोल्ली हातांत घेवन वोपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जबाब. बागवन पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच ओडवीक सांगता तो मनीस ओड आनी मानलोलो जायना. पूण जाची ओडवीक सोमी सांगता तो कमीनीच ओड आनी मानलोलो. मोजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यात. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
आनी आंकवार सोमयाक जागृत रावलोली. जेजू आयलो तेन्ना ताचे सोंगी संतोसान आंकवारीच्या वरान लग्नाक भितर ती गेली. Survispor तुमची सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुइमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हळे, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोडांत नाश करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतल्या एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सोकले मेजलोले आसात, म्हणटूच तुमी भिवू नाकात. शेरक्यांच्या बिरयां परस तुमी उदीक वडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर पोरगोडीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय पोरगोडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रतीक्षा म्हजी भाव भयणो, स्नान दाता जुवांचे शीस ताचे सांगाताक आसतना जेजू ते वाटेन वेतालो. आनी तेन्ना स्नान दाता जुवा म्हणटा, ही पळय देवाची शेळी. आनी ताचे शीस ताका सोडटात आनी ताच्या फाटल्यान वेतात. आनी म्हणटा, सुम्या तूं खूंय रावताय. आनी जेजू म्हणटा, हे आनी पळय. आनी पोच पुस्तकान आमी वाचता मोगाचे भाव भयणो, आख्खो दीस ते जेजू सांगाताक सारतात. म्हणटूच मोगाचे भाव भयणो, हे स्नान जाता ताचे शीस जेजू सांगाताक आख्खो दीस सारून ताचो मोगाचो ताच्या उतराचो अणभव घेतात. आनी परत वचून वोगे रावनात. आपल्या भावाक वा आपल्या इश्ट मित्रांक तांची गोवाय दितात. मोगाचे भाव भयणो, आयचो विशय कितें? क्रिस्ताच्या अणभव, क्रिस्ताचो अणभव आमी घेतला, ताचेच आमी गोंय जावन आसा. आयज दोबाज्यान आमच्या व्हडल्या गोंयां परब केल्या बागयोंत कातारिनाची. मोगाचे भाव भयणो, तें खंय 14 वर्सांचें आसलें. आनी 14 वर्सांचें आसतना तिका दर्शन दिसती पडटा सायबीण मांयचें आनी बाळक जेजूचें. आनी जेन्ना हें दर्शन पळयल्या उपरांत तिका क्रिस्ताचो मोगाचो अणभव मेवता आनी ती क्रिस्ती जिवितांत ती वेंग मारता. तेन्ना मोगाचे भाव भयणो, तिका जायतो दुमाडो आनी पिडापीड सोंसचें पडटा. पूण हे मोगाचो अणभवा वरवीं तिका काळजीदारपण फावो जाता. आनी हे काळजीदारपणान ती वेता आनी पातशाक सांगता, तूं जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताय, दुमाडो दिताय, हें तूं सारकें करिनाय. ताच्या तोंडार ती वचून सांगता. आपल्या जिविताची पर्वा करिना. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, तिका जायतें पिडापीड सोंसचें पडटा. तो पातशे व्हडले व्हडले मनशाक घेवन येता तिचे लागीं डिबेट करूंक,
तिका सांगूंक दिवंक पोडे हो क्रिस्ती लोक हो क्रिस्ती धर्म सारको न्हय, सोडून तूं दी. पूण मोगाच्या भाव भयणो, ह्या व्हडले व्हडले जाणार मनशां तिचे चडशे हाडले तेन्ना ती तांकां हारायता. तिका मेवलेल्या अणभवा वरवीं, तिका मेवलेल्या जाणवाय वरवीं. आनी उपरांत तो पातशा तिका म्हणटा, सोबे माजार सांगता, जरी तर तूं म्हजे लागीं लग्न जालें जाल्यार हांव तुका राणी करतलो, पूण तुवें हो धर्म सोडूंक जाय. आनी ती म्हणटा, म्हजें लग्न फकत क्रिस्ता थंय जाल्लें आसा. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, पातशाय तिचो जीव काडटा. आनी ह्याच कारणां खातीर ही तांबडी आंगोश्ट आज आमच्या आंगार आसा. तिका मेवलेल्या अणभवा वरवीं ती क्रिस्ताक इतली लागीं जाली, ह्याच क्रिस्ता पासत तिणें आपलें रगत वारयलें. आयची वाचपा मोगाचे भाव भयणो काय बरी इस्कुटावन सांगतात, अणभव मेवलेलो देवाचो जेजू क्रिस्ताचो, ताचें जिवीत कशें. पयलें वाचप मोगाचे भाव भयणो जाणवायचे पुस्तकांत काय बरी सुरवात केल्ली आसा. प्रमाणीकपणाचो आत्मो देवाच्या हातांत आसा. जो प्रमाणीकपणान जियेता तो देवाचो मनीस. पूण संवसारांत आसलेल्यांक आनी संवसाराचो मोग करतल्यांक दिसता हें एक पिशेपण. आनी देखूनच तांचे नदरेन ती म्हणटात, असले प्रमाणीक म्हणटले लोक जावन आसात पिशी, जावन आसात पिशी. पूण देवाचे नदरेन मोगाचे भाव भयणो अशें न्हय. कारण देव म्हणटा, हांव तांचो बोवाळ तपासता. आनी हे तपासणेंत ती जैती वोन जातात. जशें बागां रुजान तपासता तशेंच हांवें म्हणटा तांचो बोवाळ तपासला. पूण ती बोरवशाची व्हरतली. आनी ह्या बोरवशा वरवीं मोगाचे भाव भयणो तोच देव म्हणटा, ती सासनाक जिवी आसतली. तांचो आत्मो म्हज्या हातांत आसा. आनी ह्या खातीर ही प्रमाणीक मनशां मोगाचे भाव भयणो संवसारीक लोकां मदें लॉजनांत, कारण जरी तर संवसारी लोक तांकां हाल्लोलो मनीस म्हणटा, पिशी म्हणटा, मेलेली म्हणटा, जाल्यार मोगाचे भाव भयणो तांचो बोरवासो देवाचेर आसा. ते म्हणटात, भोव थोडे दीस हे संवसारांतले कश्ट, पिडापीड, धुमाळो आसत, पूण देव आमकां साणिना. ह्या बोरवशांत ती आसात. देवाचे पदवेचेर ती विस्वास दवरतात. आनी हेंच पयले वाचपांत आमकां वाचूंक आनी आयकूंक मेवलां. प्रमाणीकपणान जियेतेल्यांचो आत्मो देवाच्या हातांत आसा. आनी देव तांकां राखता, सांबाळटा. देव तांकां सासनीक सूख बासयता. प्रिय म्हजे भाव भयणो, दुसरें वाचप आमी आयकता, तातूंत ह्योच वडयो आमकां मेवतात. बागेवन पावलो आपले दुसरे चिटीन कोरीतकारांक बरयलेले तांकां म्हणटा, म्हजे पिशाचे आयकात रे म्हणटा. हांव एक पिसो कसो तुका सांगता, म्हजे सोसून घेयात म्हणटा. हे पिशाचे तूं सोसून घेयात. कितें सांगूंक सोदता तो म्हणटा, जशें म्हाका प्रेमशा आसा, प्रेमाशा देवा सोवें, ती म्हजी न्हय, ती देवाची म्हणटा. ती हांवें तुमकां दिल्या. आनी इतलेंच न्हय, तुमकां म्हणटा निर्मळ व्हंकलो कसो हांवें ह्या न्हवऱ्याच्या हातांत घातला. म्हणटच तुमचें जिवीत एके व्हंकलेचें हें निर्मळ जिवीत म्हणटा ह्या न्हवऱ्या सोवें, जेजू सोवें आसा. म्हणटच तुमच्या जिवितांत कितें आयलें जाल्यार सोंसून व्हरात म्हणटा, फुडो करात म्हणटा, पूण भावार्थान जियात म्हणटा, बोरवशाचे मनशां जायात म्हणटा, प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियात म्हणटा. आनी हेंच मोगाचे भाव भयणो आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, अरे कुडीचो जीव काटेल्याक तुमी कांयच भिवची गरज ना. जो कुडीचो जीव काडटा तो फकत कुडीचो जीव काडूंक सोदता, आत्म्याचो न्हय. तूं भिवंक सोदता जाल्यार म्हणटा एकाच देवाक भियात, कारण ताकाच पदवी आसा कुडीचो आनी आत्म्याचो एकाच फराक जीव काडूंक. तो म्हणटा, होच तोच देव म्हणटा, जाका तुजो एक एक केंस, कितले केंस आसा तुजे तकलेर तो तुका तुजे केंस मेजता. तोच तो म्हणटा, तुका रुचलेलो देव तो तुका सांबाळटा.
आनी हे देवाक कोण बुजता, हे देवाक कोण मानता आनी हे देवा पासत कोश्ट आनी धुमाडो सोंसता, तो केन्नाच आपले म्हणटा संवसारीक जिवितांत हारोना, पूण बोगोर जाल्यार देवाचे नदरेन जैत व्हरता. प्रितच्या म्हजे भाव भयणो, हांव म्हणटलो आसूं, आमकां सगळ्यांक देवाचो अणभव आसाच, क्रिस्ताचो मोगाचो अणभव आसाच, ताणें हाडलेली सोडवणीची ओळखूय आमकां आसा. ताचें गोवाय आमी जाता काय? आतां सांगता, 1 वर जातलें वो 1.5 वर जातलें, म्हजी भयण चड बरी ना आनी तिची नात म्हजे निसीक सांगता, मामी म्हणटा देवा लागीं हांवें मागलां, जेजू लागीं मागलां, आजून पासून म्हजी नाना कित्याक बरी जावंक ना. नाव वाय आय शूड प्रे टू गॉड? हांवें देवा लागीं आतां कित्याक मागूंक जाय? हांवें मागलां ती बरी जायना, देन वाय आय शूड प्रे? म्हणटूच मोगाचे बाबून हे सुपुल्ले भुरगे पासून चिंता, अरे देव आयकोना हांवें कित्याक करूंक जाय? आतां ही तिची आवयन कितें तिका सांगतली? तिका तो अणभव मेवलेल्या वरवीं ती आपल्या बाळाक सांगता, म्हणटा पळय संवसारांत जावंक पुरो ही पिडा तुजे नानाक आयल्या, यू ओन्ली प्रे दॅट शी इज एबल टू सफर विथ करेज. तिका कारेजू माग, लेट हर सफर, इट मायट बी द वील ऑफ गॉड. म्हणटूच मोगाचे बाबून हें कोण सांगता? जाका ह्या देवाचो अणभव आसा, जाका देवाचे मोगाचो अणभव आसा. कारण संवसाराचे थोड्या दिसांचे जिवीत संवसारांत पार करून आमी वचूंक जाय, आनी स्वर्गा राज्यांत आमी वेतले जाल्यार संवसारांत आसलेले कोश, दूख, पिडा, धुमाळो हें सगळें आमी सोंसूंकूच जाय. पूण आमी ह्या खातीर देवाक सांगूंक जायना, आमी मागता तें मेळोना तेन्ना आमी देवाक शीण करूंक जायना. पूण ह्या अणभवा वरवीं मोगाचे बाब भयणो आमी ताचे गवाय जावंक जाय. कारण हातूंत देव आमकां कितें तरी शिकयता. जावंक पुरो आमचोय भांगार तपासलेल्या परी, भांगार तपासलेल्या परी आमचो भावार्थ देव तपासता. हांवें म्हजे भावार्थान हारूंक जायना, म्हजो बोरमोसो हालोवंक जायना, मानून घेवंक जाय. 2 दिसाच्या संवसारांत देवान निर्मिला तें म्हाका फावो जातलें जाल्यार तोच देव हातूंतल्यान म्हाका वाटयतलो, सास्तीक जिवीत दितलो. हीच पोरगोटणी करूंक आमचो गोंयचो सायब आयला. हीच पोरगोटणी करूंक आयज ताची जिवी कोड ह्या आमच्या गोंयांत आसा. आयज जो आमचे गोंयचे सायबाक मान दिता तो ताचे जिविताची देख घेता आनी त्याच बोरवशान चलता जाल्यार ताणें दिल्ल्या भावार्था वरवीं आपूण भावार्थाचो मनीस जाता. ह्या खातीर मोगाचे बाबून तुमकां मेळिल्ल्या भावार्था वरवीं तुमकां फावो जाल्लो ताच्या मोगाचो अणभवा वरवीं तुमी क्रिस्ताचे गवाय जात, ताचे मोगाचे गवाय जात. क्रिस्ताची खबर सगळ्याक शिंपडायात, सगळ्याक घासूयात आनी हातूंत दुखा वेळार पासून, कोश्टा वेळार पासून, धुमाळो वो पिडा वेळार पासून तुमचे भावार्थान थीरपण सांबाळात. तेन्नाच हे प्रमाणीक मनशा सारकी तुमी म्हणोंक पावतलीं. देवाचे नदरेन ह्या संवसारांत आमी केन्नाच हारची नात. दुसऱ्यांनी म्हाका पिसो मोडलो जाल्यार पासून, दुसऱ्यांनी म्हाका दुसरे नदरेन, संवसारीक नदरेन पळयले जाल्यार पासून म्हजो देव म्हजे सांगाताक आसा, सदां काळ तो आसतलो. हेंच मनांत धरून मोगाचें नांव ह्या परबेंत आमी वांटो घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार सगळीं आमी आमचो भावार्थ त्या सेकास देवा सोवें उच्चारुया. म्हणुया, सोत मानता देवा, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा, जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे संभोलो, आंकवार मायताय जल्मलो, पोसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो,
तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयदान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सोतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पोटसुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमी बापा मुखार धरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांक देवाच्या मोळ्यांत वावर करतना कोस, त्रास आनी दुमाळे साबार. असले परिस्थितीन जेजूक कवाय दिवंक एक व्हड बाग म्हूण ताणी वळखूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. सगल्यांक बरेपण मेळच्या हावेसान आमचे राजकीय फुडारी वावरूंक आनी भोव करून समाजाचे देखेक आसलोल्यांची परिस्थिती सुदारूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. जायत्या सुवातांनी क्रिस्ती बाबार्थ्यांक कोस्ट आनी दुमाळो भोगचो पडटा. जेजूचे तांचो विस्वास अदीक वाडूंक आनी कोस्टां त्रासां मदें तांणी जेजूक गवाय दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. हांगा जमा जाल्ल्या सगळ्या बाबार्थ्यांनी क्रिस्ताच्या अनुभवान दर दिसाक वाडूंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितांत वावरांत आनी चालीन जेजूक गवाय दितली क्रिस्ताची पाटलावदारां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. काना कोना डिनरीचे दोर फिरगोजी पासत आमच्या फिरगोजकारां पासत जे आयज रोमार करून आयल्यात, ताणें ह्या क्रिस्ताच्या मोगाच्या अणभवान सोमेस्तांक गोवाय दिवंक सोयीक मेळटा ती ओगडाय ना जावंक, पूण ह्याच स्वता खातीर जिवंक आनी मरूंक हें बाग तांकांय फावो जाल्यार प्रमाण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाबूण मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके भविष्य दबांक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली देणी पवित्र कर. भाग्यवंत कातरिनाचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या व्हडवडांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमी काळजां पेटय आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरे करून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक देन वासुया. अवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सोर काळ्यांनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत कातारीन
तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रोगोत वारोवन जे विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सोपून नायन पोट जळयताय देखून सर्गीच्या देवतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोडा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इस्तागोतीक मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झोजे भाग्योन दोम दुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
मोगाचें धीर धरुया आनी जेजून शिकयलें प्रार्थन म्हणटना आमचो भावार्थ आमचो बोरवासो त्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी तिरावया. ताचो मोगाचे अणभव वरवीं ताचीच गोवायकी बागेवन कातरिना भाशेन आनी सान फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयच्या साहेबाचे देखीन आमी दुसऱ्यांक दिवया. म्हणुया, आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाकार आमच्या सोडमोडारा जेजू क्रिस्ता चेण्यांक आमी बोरवशान रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. वस्तोच जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा, म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय, पोसुवेचे भावार्थाचे दिसकाल. आमचे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटात. हे शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हणजे भितरूचे म्हाका फावना पुरुषाकाच उतरान म्हाका बोलाकी मेवतली. क्रिस्ताची करून रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव शेवचो म्हण आमची मागणी. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received the baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Mocha Bauna
भावा भयणीनो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान दिनवाशी काळजान ताचे उपकार आमी आठोवया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत कातारिना तुजी रोग साक्षिणीन तुजे सेवेंत विस्वासी आनी कोश्टा मोरणान जैती भोवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैती वंत कोर. हे आमी मागता चे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमल्या फादर पॅट्रीक लुईस ताका आनी सोहो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन मंडळाकूय आमचे दिनवास. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणाकूय समज कुमसार जावंक जाय जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पॅन्डल घातलोलें आसा, थंय आमचे यादनीक भाव आसतले. तुमकां तर जाय जाल्यार तुमी थंय वचून कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ हे पोरी सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आहा, ताचो वेळ हे पोरी सकाळचे 8:30 ते दनपारचे 12:30 मेरेन, तेच परी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. फाल्यां फ्रेंच भाशेन मीस जातोले सांजे 2 वरांचेर. फाल्यां 8:30चे मीस भेटयता मोर्मुगांव डिनरी, 9:15 वरांचे बिचोली डिनरी आनी 5 वरांचेर चिंचिणी डिनरी. तशेंच फाल्यां 12:15चे मीस भेटयता सिलो माराबार रायट ही आमची भावार्थी. 27 नोव्हेंबर गुजराती भाशेन मीस आसतलें 12:15 वाजता. सगळे आमी उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी अणभवान तुमी गोवाय जावंक शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगली बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्या खासगीन तेचा पासत ह्या वेळार तूं बापा लागीं माग. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. Soy